वचून येयलो हांव मेळचें सकल नहीं पहले अभी चल बुरा इसका भी रुक जा मैं आगे जा रहा हूँ रेंज के लिए ऐसा बोल मरे अभी ब्लॉक पापा बुला रहे हो यहाँ मेरे बाबा आज रेट सुद्दां कितें तरी हें कितें जालें तर न्हू जाल्यार ती सुद्दां आमकां एक्रोस द टेबल घेयना आसतना हेंच्यांनी बसयले ते आतां कितें म्हणटा आतां आमी तर हांगा येयले जाल्यार डायरेक्टर ना एडीटी मेळ्ळो तो म्हणटा कितें तुमी मिटर पयलीं बसया तर आमच्या एका ब्रदरान तांकां हें केलो आमच्या टॅक्सीवाल्यान अरे बाबा सपोज म्हाका फाल्यां भाडें येयलें जाल्यार आपूण खंयच्या रेटीन मारपाचें तुमची रेटूच त्या हेजेर बरें हांवें ताका विचारलें बाबा रे आतां पळय कोविडाचें सिच्युएशन आमी तर कांयच परिस्थिती ना आमची तितून चक्री वादळयले आमचे जायते जाणां त्या गाडयांचेर झाडां पडलीं कितें जालें तितून तें सारकें जालें किंवा टॅक्सीवाले आमचे तटाचे थोडे मरून गेले तेंच्या ऑफिसांचे खूब मरून गेले आतांच कळ्ळें आराजू सारकेलो बरो हेल्पफूल मनीस हांगा आसलो तो गेलो तेका देवान आत्म्याक शांती आमचे कोण गेले तांकां तरी आमचे थोड्या टॅक्सी बाबांच्यो फॅमिली आहा कोविडाक लागून झुजलेल्या बऱ्यो ना तेन्ना सरकारा कडेन एकूच विनंती आहा पयर सुद्दां हांवें व्हिडियो घातलेलो कितें तरी माविन मुजेनो जो आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आहा तेजे कडेन विनवणी केल्या कितें तरी बाबा आमी आजुनूय ना अशें म्हणूंकूच ना पूण ह्या कोविडाच्या सिच्युएशन ह्या पॅन्डेमिकाक परत हें येयल्याक आतां तितून थर्ड वेव येवपाची आहा जाल्यार म्हाका एक सांगा टुरिस्टूच कोण ना तो मिटर तर बसयलो आनी आजून फिक्सूच जावना जाल्यार आमी तो बसून कितें फायदो सद्या पूण आमची एकूच मागणी आहा जो पर्यंत कॅब एग्रिगेटर लायक गोवा ही गोंयांच्यान जेन्ना वतना किंवा येणारे कोण कॅब एग्रिगेटर ते हांगा बंद जायना तो पर्यंत आमी एकूच मुद्दो घेवन आहा टॅक्सी मिटर आमी बसोवचे ना इनकेस इतलें जालें जाल्यार आमच्या भावांनी इतली सुद्दां आतां तयारी दाखयली ना जाल्यार आमकां चड करून अजून आमचें फिक्स जावना चड करून आमकां आमची परमिट सरेंडर करची पडटली कित्याक आयज तर एक गाडी एक तर तूं उबी करतलो जाल्यार कांय न्हू म्हणटा 43,000 to 45,000 आयज हांगा एक्सपेंडिचर जाता बाकीचे आनीक खर्च सोड तेज्या भायर आमकां भायले पोवचें पडटा भुरग्यांचें शिक्षण पळोवचें पडटा आयज कितें जालां तुमी जाणा तितून आमकां हो मिटर बसयता जाल्यार आमचे कडेन संशय जावपाचें ना सरकारा कडेन हात जोडून विनंती करता कितें तरी तेंच्यांनी हें जें कितें आहा हें बाबा हें सगळें सुरळीत जाल्या उपरांत सगळें कितें उलोवचें किंवा पण एक्रॉस द टेबल बसोनूच तेजेर विचार विमर्श जातलो इतलेंच सांगता परत एकदां सरकाराक म्हणटा हें कितें आहा तें जें कितें पळय तुमच्यो डेटी आयज थारायल्ल्यो त्यो पोस्टपोन करून फुडें व्हरच्यो एक्रॉस द टेबल बसोवचें आनी तेजेर तोडगो काडचो तुम्ही आज कितें तुमचो सरेंडर केल्लो तुमी पळय आमी सद्या कितें आहा सद्या आतां आमची कोविडाचें सिच्युएशन आमी खंय गेट टुगेदर जावंक शकना आनी आमी सगळ्यांक प्रिकॉशन दिलां बाबा कोण भायर सरून स्टे होम हें आमी सांगलेलें कित्याक आयज जिवंत आसल्यार तूं जीव आसल्यार तूं एकाक 4 गाडयो येवंक शकता किंवा मिटर एकाक 2 बसों येता कोणें तुका
पूण हांव कितें म्हणटा जीवत तर आमचो नाच जालो कोविडान आमी एकठांय येयले आनी खंय जालें परत म्हणटा सरकार तुमी येयले आनी हें जालें फाटल्या दिसांनी सुद्दां आमी स्ट्रायक बॅक घेतला स्ट्रायक आमचो चालूच आहा आमची ऑफ द रोड गाडी चालू येत आहा आमचो स्ट्रायक ऑनूच आहा एज्युटेशन ऑनूच आहा पूण कितें आहा कोविडाक लागून कितें आहा आमी रस्त्यार येवंक शकना किंवा खंयच्या ऑफिसां आयजूय पूण कितें येयले एक कितें आतां सपोज तर आमी खंयचे तर म्हणजे अशें आमकां फुडें काडल्या कोणी बाबा चला तुमी उलया करया पूण लिडर म्हणून आहा टॅक्सी ब्रदर्स म्हणून जे आमी प्रत्येक गाडयेचो ओनर आहा तो लिडर आहा बाप्पा कोरगांवकर किंवा हो सुनील किंवा हो आमचो तुळशी कोण आहा पळय हे सदां तुमकां दिसता ते लिडर अहे कोण न्हू ते टॅक्सीवाले आख्खे गोंयचे टॅक्सी ब्रदर्स म्हणून आमी भितर फुडें सरलेले अंडर द वन अम्ब्रेला तितूनच्यान आमी ही मोहीम आतां चालू जाल्या म्हणून आयज आमी हें करिना जाल्यार फाल्यां सकाळीं कोणी म्हणूंक नाका कितें तर बाबा तूं खंय काही चाललेंच ना मरे हेका लागून आयज आमी तरी कोविडाची मातशी तमा न बाळगता मातशी रिस्क घेवन हांगा येयले आहा तेन्ना सरान आमकां एंटरटेन केला तेणी सांगला तुमचे कितें पॉयंट्स आहा ते तरी म्हणून आपूण प्रोसीड करता इतलें देव बरें But government is firm on the decision. कारण आता मिठय गव्हर्मेंट फॉर्मान दपडे हेंच्यांनी मरे फाटल्या दारांच्यान चोर येता पळय म्हणटा पळय तसलें केलां आयज मोटर कॅब हें आमचें मोटर कॅब म्हणून हेंच्यांनी 140 म्हणून हें केलें सुविधांचें तें आमी परमिटां जेन्ना रिन्युअलाक दिलें आमकां दिता आसतना आमी खंय रिन्युअल करून घेतलें पूण तेजेर 140चेर मोटर कॅब म्हणून लायलें आनी आयज ते म्हणटा एक्चुली खंयच्या इंडियेन खंयसरूच हें ना कितें तरी 3 स्टेट किंवा ऑल इंडिया परमीट आहा ताका मिटर लावता पूण मोटर कॅब ते हेजेर तेंच्यांनी हें करून गोड बंगाल करून जेन्ना निखील आपलो तेन्ना हें करून हें आमचेर पळय हें घातलेलें हें मरे बरें तुम्ही हे गव्हर्मेंटाचे जे कोण रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स आसा तेंचे कडेन तुमी एक बायट घेवपाची तुमी हें खंय खंय दवरला आसा अवेलेबल आसा काय ना तेन्नाच कळटलें न्हू कितें सांग तेंच्यांनी आयज मिडिया थ्रू जी हे पेपर नोटीस बी दिवन तेंच्यांनी जे व्हायरल जाला सगळें येयला जाल्यार तेजे तेंच्यांनी आन्सर दिवपाक जाय न्हू कित्याक बेश्टेच काडटात आनी दितात अवेलेबल ना बुकींग ऑलरेडी स्टार्ट जाल्लें ओपन येयले थंय ऑलरेडी ओपन आहा बुकींग जालें पण तेंच्यांनी नोटीस कितें दिल्या आयच्यान फिट करपाचें म्हणून बुकींग तशें तूं आतां तेंकां कशें कळटा मिटर बसोवपाचें हें 2005 स्टार्ट आसा कित्याक येयनासलें अजुनूय भायर टॅक्निकली तें सारकें ना हें आमी सांगूंक शकता जीपीएस आसा रन बाय यूके आमच्या गव्हर्मेंटाक कितले फायदो आसा हा, तो सांचो डेटा घेता तो मागीर एकदम सांचो घेता डेटा ओके आणि आता हे असे सांगतात आयज हे टेक्निकली इतके हे असे जीपीएस वर रन जातात युकेसून त्याचे काय टेक्निकली यांच्याकडे हे ना कंट्रोल रूम ना कशें जातले हेजेर कोण विचारिना कित्याक हे भायले प्रायवेट प्लेयर हे जे कितें हांगासर खेळपाक सोदतात प्ले करपाक सोदतात रोल ते इनडायरेक्टली सगळें चलता तशें 140 इम्प्लिमेंट केले 2015 आणि हे जे स्पेशल टॅक्सीचो जो रूल 43 to 25 केलो हे कोणाक कॉन्फिडन्सान घेवच्या आदी केलो तेंच्यांनी हे आमी हेज्यान पयलीं सुद्दां गव्हर्मेंटाक दाखयलें सजेशनूय दिलें हेजेर कोण आमकां एक्रॉस द टेबल आफय ना कॉन्फिडन्सान घेयना फक्त टीटीएची प्रेस करता कोर्टान हांकां कंडेम्ड कोर्ट ऑर्डर म्हणून हेंचे परत फायल करता एफिडेविट फायल करता तेजेर ऑर्डर येयल्या म्हणटकूच हे रिप्लाय सारके कॉन्क्रिटली दिवपाक जाय न्हू टॅक्निकली तेन्नाच हें जातलें हें बेश्टे सडनली येता आमकां आफयच ना आमी हांगासर बसतात आमी जे भुमिपुत्र आहात आमकां जे कितें रायट्स आसात ते मागता ते डिस्कशन करपाक कोण आफयना हे 4 भिंती मदीं दोग तिगूच जाण डिसिजन घेतात आनी डायरेक्टली सगळें फायनलायज करता कशें जातलें तुम्ही तेन्ना कोर्टान इंटरव्यू मिटर बसया म्हणून आमी मिटर बसोंक रेडी आहा म्हणून सांगलेली सगळें सांगलां आमी आतां पळय कितले जाण बातात तेंच्यांनी म्हटलें कितें की आयच्यान मिटर बसोवन कमेस करा म्हणून तेंच्यांनी रोजगार कोणाची दिल्या ना एकूच कंपनी सगळ्याक आयच्यान अपील करता हांव आमच्या टॅक्सी कोणूच मिटर बसोवनाका कित्याक लागून सरकारान कितें सांगलां जे डॉक्युमेंट्स तुमचे आसा पळय ते वॅलीड अप टील जुलय सुद्दां वॅलीड आसा 30 जुलय सुद्दां काल नोटिफिकेशन दिलां तेणी जाल्यार हो आमचें परमीट तुमचे कॅन्सल जातलें म्हणून कशें म्हणटा आनी एक सांगता की लोक आतां मरत आसा हें आतां पळय तो जुलय म्हणटा न्हू हें फुडें डिसेंबर सुद्दां वॅलीड जातलें त्या खातीर सगळे टॅक्सी भावां कडेन रिक्वेस्ट आसा की कोणीच मिटर बसोवन घेवचो न्हू हांव जाल्यार अपील करता तुमच्या माध्यमांच्यान आनी एक सांगूंक सोदता पळय खंयचे तरी एक चॅनल आसा पळय आपणा भाशेन एडवर्टायज करता आमी आतां सराक विचारलें तांकां कोणीच परमिशन दिल्लें ना तो इल्लिगली चलयता हांगासर आपलो धंदो तो पयशाच्या फुसतार कोण तरी रिलायन्स कंपनी ताका सपोर्ट केला तेंच्यांनी पावर्ड बाय केला आनी हांकां हें फटींगपणांनी हांगासर धंदो करूंक सोदता ते आतां आनी एक सांगता पळय आमी परत सरकाराक सांगता की एका मनशा खातीर सिदादेगो हॉटेल तुमकां खबर आसतलें एक दीस सांजची कॅबिनेट बसली आनी तो रिवोक केलें तेंच्यांनी ते जर एका मनशा खातीर जर तुमी तें करूंक शकता जाल्यार आयज 30,000 टॅक्सी ड्रायव्हरा खातीर गोंयकार टॅक्सीकार नीज गोंयकार आनी तेजेर जे फॅमिली डिपेंड आसा पळय तेंचेर जर तुमी आयज पोट मारूंक सोदता न्हू जाल्यार पळया तुमी
त्या खातीर तुम्ही कॅबिनेट बसा न्हय आनी परत डिसिजन घ्या आनी त्या फाटी घ्या. अपील तुमकां इतलेंच सांगता. पप्पा